जे कलाकार आपल्या फॅसिलिटी सारक्यो मेळना ते पयलीं भशेन सांगतात तांचे कडेन सुराचें राजकारण खेळपाचो जो प्रकार आसा तो कलाकारांनी सुरू केला। आमी जेन्ना बोवाळ घालो आनी प्रेसान ताचेर वेवस्थीत आवाज उठयलो ताचे नंतर आतां हो रूल काडला। मदीं इनॉग्रेशन तांकां सांगला आतां राजकीय जेन्ना नाटक करपाक गेले तेन्ना सांगला की आमी आतां रूल काडला तुमकां भायल्यान सावंड सिस्टम हाडपाक मेळची ना आनी हे कोणाक फक्त गोंयचे कलाकारांक गोंयची ग्रुपां सांगतात ते तुका हाडपाक मेळची ना हाडूंक दिना वचून विचारात तांचे फुडें सांगला। आतां हें जर जालें जायत जाल्यार हें सरळ सरळ डिस्क्रिमिनेशन। हांगा प्रश्न आसा आमी गोंयच्या सगळ्या कलाकारांक उलो मारतात की हांगा गोंयची कलाकारांक वेगळी वागणूक आनी भायली कलाकारांक वेगळी वागणूक। भायले कलाकारांक जाय तें दिवपाचें सावंड जाल्यार सावंड हाडात सगळ्यो गजाली दिवपाच्यो आनी गोंयचे कलाकार जेन्ना आसात तेन्ना हांगा तुमकां भायली सिस्टम हाडून कला सादर करपाक मेळना। ह्या गजालीचो कला राखण मंच खर निशेध करता आनी गोंयच्या सगळ्या कलाकारांक उलो मारता की आतां तरी भायर सरात ह्या गजालीचेर कारण हें सरळ सरळ डिस्क्रिमिनेशन जावपाक लागलां आनी आसा ती वापरात म्हणून थंय सारकी सावंड सिस्टम ना थंय सारकी लायट सिस्टम ना थंय बाकीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर सारकी ना हें स्वता मुख्यमंत्र्यान मान्य केलां विधानसभे भितर आनी तें आसून पसून आनी वचून तें जाग्यार घालनासतना पसून तुमी हांगा आसा तें करात आनी कला सादर करात अशी तरेची हीन दर्जाची कंप्लीट डिस्क्रिमिनेटिव्ह वागणूक जी आसा जी गोंयच्या कलाकारांक दिता ताचो आमी खर निशेध करतात आनी ह्या गजालीचेर बेगोबेग सारको उपाय काडचो आनी गोंयच्या कलाकारांक न्याय दिवचो म्हणून आमी मागतात। हो एक राजदीपाचो प्रश्न ना, राजदीपाच्या हातूंतल्यान आमकां गोंयच्या कलाकारांक वागणूक कशी दितात ते समजलें। ही गोंयच्या सगळी कलाकारांक फाल्यां तियात्रिस्टांक आमकां सगळ्यांक ही परिस्थिती येतली देखून शिटूक करपा खातीर आमी सगळ्यांक सादूर करपा खातीर आनी शिटूक करपा खातीर आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतल्या। हो प्रश्न फक्त राजदीपाचो ना, राजदीपाचो कळ्ळें गोंयच्या सगळी कलाकारांक हातूंत भोगचें पडटलें ही परिस्थिती ह्या हातूंतल्यान सगळी उक्ती जाल्ली आसा।